फोंडेच्या नागेशी देवळात शेनवारा सावन अतिरुद्र स्वाहाकार अनुष्ठान सुरू जालां। गोकर्ण परतगाच्या स्वामीच्या मार्गदर्शनाखाला अनुष्ठानाक सुरवात जाल्या। ते निमतान देवळात वेगवेगळ्यो धर्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी दवरल्यात। 27 डिसेंबर मेरेन अनुष्ठान चलतलें। दर दिसा देवाची गाडयेंतल्यान मिरवणूक काडटले। स्वामी महाराज की एक पुरातन देव मंदिराचो एक केंद्र जावन गोंयच्या समाज जीवनांतून लोकसंस्कृतींतून देव मंदिराचे स्थान असाधारण दैवभक्ती ही मनुष्याची आचरणाचे शुद्धीचे साधन नित्य नियमान देवतांचे स्मरण पूजन करून हृदयात भक्तीचो सुगंध पातळी जाल्ले आहे। मनुष्यान जीण फोंडा आनी धारबांदोडा तालुक्यांतल्या सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर अंत्रुज पत्रकार संघ आनी गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट संघटनेन क्रिकेट सर्त दवरल्या। कुर्टीच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंडार 20 तारखेर सकाळी 9 ही सर्त सुरू जातली। मामलेदार, पुलीस, बीडीओ, फायर ब्रिगेड, आरटीओ आनी हेर सरकारी खात्यांच्यो टिमी सर्तीत वांटेकार जातल्यो म्हूण अंत्रुज पत्रकार संघाच्या वांगड्यांनी म्हायती दिल्या। अंत्रुज पत्रकार संघ आणि गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशन हे जोडपालवान फोंडा तालुका आणि धारबांदोडा तालुक्यांतल्या गव्हर्मेंट सर्वंटा खातीर टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता। वर्सांनी एकदा तरी ते एकठांय येवचे आणि तांच्या भितर वार्तालाप जावचो, तांची एकामेका कडेन वळख जावची ह्या उद्देशान हो आमी टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता। हेजे डिपार्टमेंटांनी ऑर्गनायज केलो तो टुर्नामेंटान केन्नाच पळोवना। अंत्रुज पत्रकार संघ तांकां ग्राउंडार हाडून एक तरेचो रिक्रिएशनल करून तांकां मोटिवेट करता, म्हणजे लायफा खातीरूय करता आनी काम करपाकूय मोटिवेट करता आनी पब्लिका मध्य एक इंटरॅक्शन तयार करपा खातीर। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।